तुझं गोरकार तुझ्या बरोबर येऊक ना म्हणजे तू अबॉर्शन करूंक सोदताय? Yes, doctor. I want to abort this child. कितले महिने झाले? सुमार 2 महिने, डॉक्टर. आकवारपणात त्या भुरग्याक म्हज्या दुसऱ्या तिरीक घेतल्या. हांवें म्हज्या बॉसा सांगात एक चूक हाताळल्या. तुवें हाताळिल्ले चुकीक लागून तू या इनोसेंट भुरग्याचो जीव काडूंक सोदताय? बेनोपराधी जीव तो दुसऱ्यान रीक घेता तूंच आसा. प्लीज तुझे पांव तूं फाटी मार. तुझ्या बॉसा लागीं उलय. काजार जायात आनी हो भुरगो जल्माक हाडात. हो चुकीक तुमच्या मुखार उबो रावोन शेरीत बोडी हे कातार गायता आता तियात्री कोणाचे जेणे पावो केले पुढचे तू सायबीडी कारगा दिता तुम्ही आमचो तियात पोवू गायल्या म्हणून तुमचे हांव उपकार आठवयता आयज आमच्या तियात्रांच्या सगळ्या मजबूत काम्याक म्हज्या कातारान वाकाडूंक सोदता जेन्ना हांव वाचलोलो बायपायच्या सांगातान तियात पळोवंक मेळटालो हांव. फादरांनी ते केस गोपाक एक काम म्हाका दिला आतां दादलो जावन बसून ते केस गोयता. बरें दिसता आनी मग आमचे ते काळीज पिसता. पळलो घे मोशे माय ही जी 1970 ची लव स्टोरी सुरू जाली तिका म्हणून बरें एक्सपिरियन्स हा काजूनी दोंगरांनी वचपाचें आंकवारपणार बरी दुमसाणां घातली आसली तुवें न्ही आनी दोड्यान दोडे घालून केस वाऱ्यार सोडून तुजी बरी पणीटेल बांदतालो मगे. आगे दोंगरांनी काजूनी वयता तांचे सांगूंक जाय दोड्यार संवसार पाड. हांव रिपोर्टर जॉश आल्मेडा. डॅडी सोबत तुका येवंक जाय रिपोर्टर जॉश. तो पूत जावं दूध तूं बस. ताका बरें केस गोवया सारकी बस.
पैशाची खबर आसा फादर. पण म्हजी सेवा पुरस्कारा खातीर ना. फादर ह्या डिसोमा विशीं आमकां थोडी म्हायती सांगशी. आसरो नासलोल्याक आसरो. भांगार विकून पुताक परदेसांत धाडलेलो. पण पूत येतलो म्हणून बाबडी वाट पळयत आसा. फादर माझ्या पुताक हाडटलोय न्हय. आपली बाय जिवी आसा. ओ मेल्या ती पळोवंक तूं कित्याक येना फादर? मारिया, देवा लागीं मागत राव. तुजो पूत येतलो तुका व्हरोन. केन्ना फादर केन्ना? हांव मोडटां. कित्याक आसा? Look! तुझी माय, तुझे बोय, तुझे मामे. पिशे नाही, माझे बेबी पिशे नोय. मारिशा, शांत जा. तुझ्या बेबी पिशे न्हय. ताणे म्हाका पिशे म्हटल्यार फादर. पूण म्हाका ताचो राग. तो सांग तुगे बेबी न्ही नोया. चल चल. त्या ल्हान भुरग्याक पळयल्यार तुवें तोवाक लागून आसा तो. राहुल 2च म्हयन्याचो आसतना कोणें तरी हांगा हाडून सोडलेलो. ते रिया ताची आवय बापूय एक्सिडेंटान सोंपली आनी तो जोनस आमकां भायर रस्त्याचेर मेळ्ळो. बेडी सोमात आसलेल्या 2 एकल्याची वेगवेगळी दुखेस्त काणी आसा आनी ह्या दुखांतल्यान ताका सगल्यांक भायर काडून हांगा हांवें एक कुटुंब घडोवपाचो प्रयत्न केला. एक्सलंट फादर. आमकां सगळ्यांक भेटून म्हज्या दोळ्यांपासून तुका येयली. देवाचो आशिर्वाद असो तुज्या वावराचेर. फादर आतां हांव येता. त्याच्या आधी हांव तुका भितर आमचे खोबेल दाखयता. Oh my God! My God, any kind God, support the good God, support. Boy, ढुमाकूळ. आगो, एशको तू म्हाक सोकाय जाय ती. तू बरें छायनादार वळखीत कोण जातो गो? All child होळी जातात. आनी तू तुगे पाय मोतेस म्हाक सोत बरें दितात. आनी आजून पसून हांव बरें झायता. तू आपल्या खोटी कित्याक लागताय गो? आवय. बरें छान व्हडलें जाता जाल्यार तू अजून कित्याक व्हडलें जाता? कितें? तुगे नाका एक वाटणे आमी स्टोरी दितो. मीस तू कित म्हाक सोसना सोड. आपूण स्वर्गार वचपा तयार जाता कितें रे? ना गो डाली तुमी कुसलो काणी ना मोगा काणी तू संवसारा धरून संवसारा बाय बाय भरपा नाका. आनी तू देवान म्हूण पयलीं स्वर्गारा पयल्या रे. हांव देवाचो पांय पडून मागतो गो. कितें म्हणू? देवा म्हाक सरकार वतले तू काय सरकार म्हणतो. म्हाका? आणि ह्या गो मोगोळे तो रातीचो मुगलो. अरे तुगे पॉप्सी. पेप्सी तुझ्या अंगात देऊ का मॅक्सी तुझे बाबा सांगा बरे. आणि कोणाला आवाज सांगतो ओ तो जोडे ऐकल तुझे बाबा सांगा ते. त्याच्या आवाज सांगतालो आणि सध्या आणि सध्या बाबा माझ्या तू माझा आबूर पाडता म्हणे पायच्या नाव पिढा करून राहिला आव तोड माझा पदे आव बायजवान आणि त्याला पसंत करते
देवाच मोग जिंकलो आमचे शिकोवपा जोर जावंकूच ना पूण मोग रे तिगलो फुटबॉल हॉकी बॅडमिंटन आणि क्रिकेटूय खेळटा आणि मैदानाचेर गेम पळोवपाक ताचे कितलोच लोक रावता फुटबॉल जातोच ग्राउंडा भायर कितली चेडवां मेवता म्हाका दिसता हो फुटबॉल सोडून चेडवाच फाटल्यान धांवता मनशाक कुणाक रचता कुडीन सुवास फुटता आपली ओडवी कोणाक वयता दोस्ताय चोर दोळ्यांनी काळ्या दोंगरा रंगांनी जोडी मोळी तुझी पडायता जल्मलो बांगडो बायपान म्हाका सोडलो कित्याक हे दोरेन जल्मलो करून विचार दिसेक कोता बाजार हांव डेरी कुमार सारको माझे नशीबच फुटके हांव पांगोळ जल्मला देखून माझ्या जिवितांतले सुखूच उडोवन गेले आनी तूं तरी सांग देवान म्हाका असो अपमान वळखी धाडून रचलो बाबा देवाक शिरो नाका इतली वर्सां जाली तेच आयकोत आयला पूण तुका दिसना त्यो म्हणून सारकीच पार्शालिटी करता म्हणून हांव मरून स्वर्गार वेतलो तेन्ना देवाक विचारतलो देवान म्हाका हे तरेन कित्याक रचलो काय म्हणून देवाक म्हजे इल्ले पासून चुचुरे दिसोंक नासले गे बाबा देवाचो गुण देवूच जाणा देव जाल्यार चड बरें जावपाचें आसूं जाणटेपणांत आपल्या भुरग्याचो आपल्याक आदार मेळटलो म्हणून एक आवय बापूय सदांच आपली आस बांगून रावता भुरगीं व्हड जातच आपले काळजे पाळूंक कित्याक विसरतात देवान आमकां पूत दिवंक नासलेंच जाल्यार चड बरें जातेलें आसलें आयज आमी हो दीस म्हणून पावची नासली कुडींतली विटामीन्स सुकोवन गेला तुगे मोग म्हणून म्हाका विटामीन एकूच वेळ मार दो म्हाका आनी तूं म्हाका दादोशी चोय कोण नाही का तू सारको तापो लागीत रे आणि फादर येयला रे फादराकी सल्लो दाबूक म्हणल्यार यो म्हाका दाव बेर म्हणल्यार यो म्हाका दाव स्वामी सासूबाई 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 आमकां हॉटेल बाहेर दिसली न्हू चूक झाली अंकल हो बॉबी बाग सारको सोदायता पॉप्सी तू म्हाका स्वतायता तुका स्वतायता पॉप्सी आम दोघा एकमेका स्वतायता होय रे बॉबी होय उदक कित्याक नाही आणू आज माझी आंटीचो नाक साफ करपा दीस तू कोणास ना होय होय बरो उगडास केलो हेही काम म्हाका दिला फादरान नाश्ते दिवपाचे चल दिवया तिचे नाश्ते घालचे पाय घाल बांदे घाल लागले घाल आमचे काम असा काम अव हे बरे हाडा आहेस म्हणजे खुंड आहेस दाखव तू काम गुंडा ते माझा कोणी नाका म्हणा म्हणे पाहिलो जॉनिक जॉनिक तू एक हिंग सोडून आता खेळ पाहिला होई वतन जॉनिक आपयताय सगळे तुला आणि आज त्याचा हिशोब मिळवायला आम्ही मोगाचो आणि कोश्टाचो म्हजो हिशोब मागीच ना गिरेस्तायचो झेरून मागतले खबर आसा तर तुका सगळी ताणी सोगली गिरेस्ताय घराची कागदां म्हज्या नांवार जावंक जाय तर तुम्ही म्हजे खोबरे घेवंक ना
प्रॉपर्टीच्या कागदाक लागून आयला तुझ्या सुनेचेर हात घालूंक ना पण तिका हांवें दुसऱ्याच्या गोपात पळयली देखून हे सगळे नाटक ताणी रचून तुझ्या पुतान तुझ्या काळजाक जे गावे घातल्यात ते देखून खूप अवघड. शांत जाऊ शनी. यो बबे शनी मातशें घेऊन भितर वच. मनीषा तू कशें आसाय? हा बरो आसा काका. माझे बेबी बरें ना. बेबीक कितें जालां तर? आतो बेबी न्हू बेश्टेच भियेता. ते म्हाट्टा अंडेर गेला तेन्ना तर त्याने चोचोन येवंक लागला. म्हाका पतन सांगता मामा ती म्हाका खातली. म्हाका सालवार कोण. Son, come on, get up, son, get up. Ni może maka guniał Bogu, tuझ्या डोळ्यांनी पळोवंक नेसू, कोणाचे चांगले हांवें आयकूंक ना, बोलो गुन्यांव जालो मोसो, चेडवान सदांच मान बागून चलचें, अशें म्हणटालो खंय आसो, तुवें केलेली पयलींची आतां मेवता तुकानी तुवें नगार घेतला युजो. चेडो पोसलो तो नको जाल्ली, पयलो म्हाका पळोवंक ना, फकत ताचें नुडूण कोण पयली आनी चवकशी करूंक ना. बाबा तू आता भिये नाका. आम्ही तुझ्या सांगायला कसा न्हय तुवें चिंतपाची गरज ना आनी दुखी जायनाका. यो हांवें पळय तुका इल्लेशे दिसान केला. बस वखदांच घेतली म्हटल्यार जायना, जिवाकूय कितें घोटाळ घेवंक जाय. मॅडम बाबा हांगा म्हाका तुमचो सांगात मेळटा म्हज्या मनाक आनी जिवाक खुशालकाय मेळटा. हांगासर तांच्या सगल्याच्या जिवाक वांटो घेतोच म्हजो जीव धादोशी जाता. बाबा हे दिसान हांव तुका म्हज्या हातांनी लाव. फुडें खुशेन बाबा हो आवयचो मोग चाकोवंक आशेता न्हू. पळय बाबा हांव रडटा. म्हाका म्हज्या भुरग्याचो उगडास आयलो. ती ल्हान आसली तेन्ना म्हज्या मांडेर बसोवन हांव तांकां जेवण दिताली. आदिल्या उगडास म्हाका फुगार करता. त्या आदिल्या उगडासान हे म्हजे काळीज रडटा. रडो नाका मामा. हाय सगळी दुर्दशा जावन पावली आनी आमी हांगा पावली. मामा हांव आसा तुका. बाबा आता तुझ्या जीवाक कशें दिसता हे पळय. मनशाच्या जिवितांत सुख आनी दुख हे आसतात. मनीस दुखी जालो म्हणटच देवा चडशी लागीं पावता. आमकांय बी तुजी काळजी आसा. कित्याक जाता? आमच्या रक्ताच्या पुतांनी आमकां सांडलें आनी आतां मेवलो चोवीस पूत जाणत म्हणत बिरात दिसाक लागले रे बाबा. दिनाक जाल्यार तूं त्या चोडवाक घाटार सोडटलो. तुला कितें जाता रे? आनी हांव त्या म्हाका चेडूच ना. कोण हांव तो दिवची म्हणटा म्हणून चोड ना म्हणटा जाल्यार हांव कित्याक जल्म हांव धाकटुलो मावतो. गुरगुटो गुरगुटो
फकत एकरूच हे बसले ताका जोड कोता हांवें जल्माक घालना हांव तर अजून काजार सांगना दुसऱ्याचे पाप तूं मजेर घाल नाका कोण कोत्ता पाप आनी हांवें दिवची पडटा जात हे पळय म्हजे गर्लफ्रेंड आयला पळय म्हणजे गर्लफ्रेंडच ते बेबी तूं खंय आसलें बेबी तुझे गर्लफ्रेंड होय कित्याक नोकरी कोत्ता गो बुशू मार्शाला तू माझा नवरा होय गो म्हज्या काळजाच्या गोंड्या तू माझ्या बेबीचा डॅडी होय हांव सुद्दां बेबीचो डॅडी आनी कोण घेतलो फादर गोळा रे फादराक मेळोंक आयला आमी फादर आपू बरोच ना हो सांगा फादर 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 हांगा आसा कितें जालें तूं जॉनीचो फोन हय ह्या दिसा तूं आमकां मेळोंक ना फादर बऱ्यान ताका सोजमाय ना तो रे डॅडी सोम तुजे कोणूच कोतलो फादर तुझ्या ताका सांगोंक जाता न्हू प्रॉपर्टी सगळी आमच्या नांवाचेर पडोन तुमच्या मध्ये पडोंक म्हाका कोणे अधिकार दिला हे फादर म्हजे तोंड बेश्टे उकडूंक लायना काय सगलें करूंक तूं ताका शिकयताय सगली प्रॉपर्टी तुमच्या नांवार जागोली जाय देखूनच तुवें ताका हांगा दवरला एक मात उगडास दोन ताचो पूत अजुनूय मरोंक ना कसले संतो खरें म्हळ्यार त्या सासूबाईची सेवा तुवें करूंक जाय आसता ताची सेवा करूंक म्हजी गोरकांत सिरवेदोर न्हय डॅडी तूं बऱ्यान सांग म्हाका ती काका खंय दवरल्या ती म्हजे लागीं ना बसल्या मित्रांनी सांग रे तुका सोजमान पडलेलो आयकूंकच तयार नाही आणि जिव्याची मात तुका रावताय मरे राव रे सुखान अरे आमचो सुसेग कित्याक पिड्यार करताय ताचो सुसेग तुमी पिड्यार केला तुमी वेतात आतां म्हाका तुमकां फोर्सान भायर घालची कितें आमकां भायर घालतलो कोण हो तुमचो सेक्युरिटी फादर बॉस आम्ही हांगा रावंक येवंक ना पूण डॅडी उडास दोन तुका आमी भूत शिकयतली आमचो शोर असो ओसकर कित्याक तुमकां जाणा जावंक जाय न्हय आमचो स्वाग शॉल चलवताच अभांगूळ चलमलोलो ताच्या पांयाक देफेत आसा देखून ताच्या पांयाची हाडां असोक्त सायत केल्यात पूण हालींच ताचे भितर आनीक एका दुयेंसान रीग घेतल्या आनी कसले फादर एमएनडी मेंढी ही आणि कसली पिडा फादर मोटर न्यूरॉन डिसीज ही पिडा जातोच मनशाचे हात पाय असोक्त सायत वेतात शिरो चलपाच्यो थांबतात आमच्या शहरान एक बऱ्या दोतोराक दाखोवन ताजो बरो करून इलाज करूं येता न्हय तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार ते पिडेक इलाज ना ही पिडा जालोलो केन्नाय मरोंक शकता आमचो शरीर असोच असोच सायत येतलो सोदतालो गोंयचो चेडे चेडवा मोगान फोटोच सुमार मेळना तांचो मागीर सोयरीकान त्रासान पडटा भोग जालोच मोगाचो आदी माय पाय काजरा कोत्ताय तूं चेडवा काजार जाताली आनी वर्सां भितर तांगेर भुरगीं जायन पायण्यान दोळटाली आतां फेसबुकाचेर ल्हानपोटी मोगान पडोवंक सायबा शिकली आनी पपाय दुसरी तो चेडवान
फादर ताका घेऊन अजूनही येऊन ना. येतो ना डॅडी. आमचा शॉनच बरो आसलेलो. होय. बाबा बाबा आयलो तू बॉबी फादर येऊन ना. फादर बाय कोणाक मेळटा रोकडो आयलो तुमी काशी सोनाय काळजी घ्या तू बँकेत भितर एस्टर ओ एस्टर एस्टर गो ए सामान लाड भितर कर जालो 2 दिस मास त्रास केलो तो तू शेक लावून दारो सारको चल चल बाबा तू कसो आसाय? तू जाणा तू गेलेल्या माझे गाडी सगळेच मुळे खाण्यात जाऊन लागला. माझ्या जिवितातली कुशलताय फकत थोड्याच दिसांची. त्या दर्याच्या पिराकूळ भोवऱ्यावरवी म्हाका ती लाडा दर्याच्या पोटांक ओडूंक लागल्यात. वयतो शंभर आता बाबा. म्हजी कूड हुस्कोत जायत वेता. म्हज्या पांयाच्या शिरो सारक्यो चलत. माता हांगा आसलेली तुम्ही सगळीं जाणां म्हाका मोगाची. जॉनी, मारिया, राहुल, रिया, शॉन, मारिशा म्हणल्यार म्हाका बरो उगडास दिलो. म्हाका एक सांगात, मारिशा तुमकां दोगांकूय पळोवन सदांच वायलंट कित्याक जाता? तुम्ही डॅडी समात येवच्या आदी ते हे भाशेन इतले वायलंट जायनासले. होय बाबा या दिसाक ते तुमच्या मुखार आयले तुम्ही ताका पळोवन भितर धांवली. तुम्ही ताका वळखता? ना ना आम्ही ताका वळखना. ते पिशे बेश्टेच आपूच जाता. डॅडी चल भितर या. राव म्हणता कितलं ते पुढून आम्ही होची सदांच गावात रावतली. आता म्हाका जाल्यार दिसता आता हे सगळे फादराक सांगून दिल्यार चड बरें जातलें. आमचें मन पासून लो जातलें गो. वय डॅडी तू सांगता ते सारकें. फादर मारिशा माझ्या पुताची गर्लफ्रेंड. कितें? वय गो. ते आपले घर सोडून आमगेरूच येवन रावलेले. पूण म्हज्या पुतान ताचें जिवीत पिसुडलें. ते आपल्या पोटार घर बेसता आसता म्हूण पडटच. हांवें म्हज्या पुताचें वायट कौतुक दिवो आनी आमचो मान राखून फोर्सान ताचें आभूषण करून ताचे दुसऱ्याकच भुरग्याक नाटाक केलें. हांव जाणो बाय आमच्या हे चुकीक भोगसताले नांव गो. फादर म्हाका नाका असले ताका भोगसूं. इतले वायट करतल्या कोण म्हणून भोगसोले दिता. पूण कितें करूं तुजे लागीं उलयतच म्हाका दिसलें जें म्हज्या जिवितान घडलां तें म्हज्या नशिबान बरयलेलें आसलें. आनी कपेलांत बसून आसतना खुर्साचेर आसलेले ते जेजूचे दोतोर ना. ताका इतले वायट करूनच ताणें सगळ्यांक भोगशिलें. आनी हाकाच लागून आंटी हांव तुका भोगशिता. पाये मोजे चोरून मोरून तिरस्कार एकटाय केलेली फायदो ना बोगलो आसून तोरका संसार सोडून गेलेली ताक मोगान आमी वाडयलोलो निमणी बायचे नदर नागाली. हांव घास मारता. घास
अरे हाडा चापाय तुका मातून पूण लॉक दिसना रे पाय हांगा सरांनी घाला पळयतो बेईमान पोत मरे ए तू कोण रांका सांगो हांव एक सोंसो आनी तूं भाले सोडटा ती रानवटी साड हांगा घालपाय लेपाड काय म्हणा काय भोजी बाय होय आणि तो ताचो पाय ताचो पाय तुजो सासू पाय आनी तू गोट्यान हांगा ताकी गाय डॅडी स्वतः पळत डॅडी ही दोगांय ओन आत मरे डॅडी या उतराचो तांकां ओठ हा सोदमानाची जाणात ती तू तुझे तोंड मध्ये घालणार रे हे आमचे फॅमिली मॅटर family matter. Now he's not your family. He's our family. So he's not your matter. He's my matter. You kusala matter. काय टाकलाय कुरेला बटन डॅडी कोण शोधून झाले कोणाची कागद कोणच मिळवला मेळना जाल्यार मरे सिमित्री निवास मामीच्या फोंड आशिल थंयसर सर डॅडीन मरे ती फोंडान काशान घालेली आसतली काय ध्यान सगळी प्रॉपर्टी आमच्या नावावर जाव जायची अरे तू मोडतोच ते सगळी राटावडी घेऊन कोण बसतलो देवा फाटल्यान देव अशें मेळपाक आमी वाचता आमकां भुरग्यांक ती देवाच्या हातांतली कोशी येता नासलेली व्होड करून रातीचे दीस कोता जेवण कमी आसूंक पंदरांक शिकोवंक ती जांकां दिता सुरवातीक खावन आमी असल्या देवाचीच येवजणेन मायपाच विकाली असल्या देखून देवाचीच येवजणेन लंडन युके चलया करून पोर्तुगीज पासपोर्ट करून पळयाता लंडन बेता सोगो आमनिजाचो बाय गोंयकार हे मोतीन दोरतुको म्हाका युके अमेरिका नाका दिल्यार पासून फुकट लंडन सान पळयकून याद म्हाका चॉकलेटी हाडटा तसल्यो चॉकलेटी हाडूंक सांग तुज्या लागीं गोडटा त्यो फॉरेन चॉकलेटी खावन आजे कोलेस्ट्रॉल वाडटा आनी डायबेटीज जावन दोतोराशी म्हाका वचचें पडटा तू लासतले फ्रेंडाच्या उद्या पागार आलो एक दुडू करून हांवें ते 1 लाख केल्लो आनी तू कितें काडटा आनी म्हाका दिताय सासूबाई ते पयशाक कॉबी दिलाले तुका दिनू बॉबी बायलो चोर मेहनत काढलेलं ते कोण पॉक्सी आहे मला ते काय करू एक्स्ट्रा मध्ये दिला तू तीन पुढे काय लॉस झाला ना तुझे पैसे तू परत मिळेल आम काजा करू गेले काय सांग बाजार कर ना आता प्रॉमिस केला मी प्रॉमिस द्यायला पेटूला बड्याची तयारी करा Let's begin this adventure. I play Kala.
तो 4 दीस लोक तो उगडास कोरता जेवणा गाणाचो काडून गो पूण फाविले कोणशाक चिंतून रोडटा दारांतली भायर सोता म्हूण वो खरें चोपान पण नासलो तो खऱ्यार आसलो. फादर ट्युशना पासत केला ते आनी कोणूच करचो नासलो. पूण एक वेळ असो आयलोलो की शॉन जल्मताच रिस्पॉन्ड करपाचो बंद जालोलो. हांवें जायते उपाय केले पूण देवाचीच मिलाक तो भुरगो गुत्तूच श्वास घेवपाक लागलो. निरपराधी भुरग्याचो जीव साल्वार करूंक हांवें तुज्या कोपान घातलो फादर. डॉक्टर, भुरग्यांचो मोग आवय बापूय दिवंक शकतात आनी कोणूच दिवंक शकना. शॉन सदांच आपल्या आवय बापायच्या मोगाक आसलो. फादर तुकाच लागून शॉन इतली वर्सां हो संवसार पळोवंक पावलो. यो डॉक्टर, शॉनाचेर एक नजर घाल. डेरिक मारता तुम्ही तुवें म्हाका वळखोंक ना. हांव तुजो आदलो इश्ट डॉक्टर मिनियेझीस. ओ डॉक्टर मिनेझीस वळखलो डॉक्टर. कसो आसा? पूण पूण फादरा आमकां हांगासर आसरो दिलो. आणि जो मोग आमच्या रक्ताच्या पुताने आमकां दिवंक ना तो मोग आमच्या शॉना कडल्यान आमकां मेळ्ळो. ताणेनूच आमकां आवय बापायचो मान पोत्तून आमकां फावो केलो. तूं शॉनाक कसो वळखता? तो पांगूळ जल्मला म्हूण कळटच ताच्या बापायक नाका आसलो. देखून हांवेनच ताका हाडून फादरा लागीं उडलो. कसलो म्हूण दारून काडसाचो तो बापूय. शॉन पागून पासून जा ताणें म्हजी दूख पुसली. म्हाका ताणें माफी मुगली आनी म्हाज्या वेळार हे म्हजी बेगीन ताणें आपलो जीव सोडलो. शॉन पागून जालो लागला. पागून पासून जालो नासता हांव ताका समाधानी आसली. शॉन म्हज्या पुता म्हज्या रक्ताच्या पुता. डेरिक तुवें जल्माक हाडलेली नॉर्मल भुरगीं आतां खूंय आसात. डेरिक तूंच न्हय तो ते भुरगे कुसऱ्यांतूच सोंपले म्हूण तुज्या घरकारीक सांग म्हणून सांगतालो तो. तूंच न्हय तो तुडवाच्या फोसान असली कितलीच भुरगीं जल्माक हाडूंक शकतालो म्हूण सांगतालो तो. तूंच न्हय तो त्या कोपांगूळ भुरग्याक जिवीशी मारून उडय म्हणून सांगतालो तो. ओय 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 आवुस तो ह्या वेळार तुमच्या सगळ्याच्या प्रश्नाचा जबाब म्हज्या लागीं दिवंक कळना. भुरगे एक देवाचे धडे हे सत मानूंक हांव विसरलो. ह्या समाजाचे लॉजिक लागून म्हज्या दादलेपणाचेर लोक म्हाका आसतलो. म्हजी सोगळा करतलो की हांवें एका अपंगूळ भुरग्याक ह्या संवसारांत जल्मान घातला म्हणून. जिवीतभर ताचे हांव फुडेपण भोगचें पडटलें हेच हांव म्हज्या मनान घडयतालो. जिवितांत हारलो पूण तोच
म्हज्या जिविताची सावळी जावन हांगा सोंपतले दीस